आजचो दीस हो अत्यंत महत्वाचो दीस. हो इम्पॉर्टंट ब्रिज बाब रोहन खंवटे, केदार नायक हे सामके फाटल्यान लागिल्ले असतात की जाता तितले बेगीन ब्रिज कंप्लीट करून. आम्ही पहिली मिटिंगेक घेवन तेन्ना ठरताले की ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत हो ब्रिज कंप्लीट जावन कमिशन करपाक. पण ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्पिडीन केलां, आमच्या पीडब्ल्यूडीचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बाब संदीप चोडणकार आणि बाब कामत एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि सगळ्यांनी जो पुढाकार घेऊन हे जे प्रेशर कॉन्ट्रॅक्टराचेर दवरला आणि कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम बरें केलां. त्या भायर क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज करना आसतना केलां. आय मस्ट एप्रिशिएट द वर्क ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर बिकॉज ही हॅज डन गुड क्वॉलिटी वर्क अशें म्हाका सगळ्या कडल्यान फीडबॅक मेळटा. ते करता आसतना तांणी कामाचे टायमिंगाचेरय लक्ष दवरलां. म्हणून आज हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्या की ह्या ब्रिजाचें इनॉग्रेशन हे ऑन द ईव ऑफ गणेश चतुर्थी करपाचें अशें हांवें तांकां सांगलां. सो दॅट गणपतीच्यो मुर्ती सगळ्यो आसा त्यो ह्या पुला वयल्यान वतल्यो असो एक प्रयत्न आसा सामको. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर काम करता, वी वॉन्ट टू गिव्ह ए मेसेज टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मीन्स बिझनेस. डेट जरी कंप्लिशनाची मुखार असली, वी वील ट्राय टू मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वील ट्राय टू गिव्ह अर्लियर कमिशनिंग. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हांव काल दाबोलीम त्याही ब्रिजाचें वर्किंग केलां. त्या ब्रिजाचें आमी कितें कितें डिफिकल्टीज ते सॉर्ट आउट केल्या. म्हाका दिसता दॅट ब्रिज वी वील बी ट्राय टू कंप्लीट बिफोर टायम लिमीट, गिविंग ए क्लियर मेसेज टू द स्टेट ऑफ गोवा दॅट पीडब्ल्यूडी बेश्टेच लोक थोडे पीडब्ल्यूडीच्या नांवान बॉम्ब मारता. पीडब्ल्यूडीन खरेंच हांव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जातकीर हांवें तांचें काम पळयलां. इफ यू एंट्रस्ट द सम वर्क टू दॅम, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पीएमाची व्हिजीट पर्तगाळी मठांत आशिल्ली, त्या वेळाचेर 3 हेलिपॅडां ज्या पद्दतीन तांणी केल्या, आय कॉंग्रॅच्युलेटेड दॅम ओपनली की ती जातली काय ना असो प्रश्न आशिल्लो. एक 8 दीस पयलीं पावस पडिल्लो, सगळें रेबे जाल्लें. पूण तांणी दीस रात करून आमचे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर जाय, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जाय, असिस्टंट इंजिनियर, तांणी तिनी हेलिकॉप्टराची हेलिपॅडां अत्यंत बरे पद्दतीन तयार केली आणि हेलिकॉप्टर लँडेड दॅट विदाउट एनी डस्ट. त्याच भशेन हो ब्रिज रोहन सामको फाटल्यान लागिल्लो म्हज्या. रोहनान आपणे सुद्दां ताणें मिटिंगे घेतल्या जाता तितले बेगीन करपाक जाय. सो ही वॉज इगर. आज म्हाका दिसता ताका आनी केदाराक मातशें सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें की वी आर ट्रायंग टू कमिशन इट बिफोर द डेडलायन. म्हणजे तो सुद्दां म्हणटालो की ऑक्टोबर पर्यंत करपाकच जाय अशें म्हणून. हांव एक स्टेप मुखार वता. आय एम सेईंग दॅट वी वील लॉन्च इट. जाल्यार मरे तुमी सगळे कॉन्ट्रॅक्टर चतुर्थी के पहले दिन लॉन्च करने का, गणपति का जो आइडल्स होता है वो सब ब्रिज के ऊपर से जाना चाहिए असे एक आमचो संकल्प आसा. तो संकल्प आम्ही पूर्ण करतले.